गोवा विधानसभेत एसटी आरक्षण दिवपी गोवा विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025ची अधिसूचोवणी जारी जाल्या. बिरेस्तारा 6 ऑगस्ट सावन हो कायदो लागू जाल्ल्याचें स्पश्ट केलां. गोवा विधानसभेत एसटी खातीर मतदारसंघ आरक्षीत दवरपाचो मार्ग आतां मेकळो जाला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत हेर फुडाऱ्यांनी अधिसूचोवणेक येवकार दिला. एसटी आरक्षण अधिसूचोवणी जारी जाल्या उपरांत गोंयच्या राजकारणात व्हड खवदळ पातळ्ळा. खंयचे 4 मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरले हो प्रश्न आतां राजकीय मळार चर्चेचो विशय जाला. आरक्षणाच्या निर्णयाक लागून जायत्या इच्छूक लोकांचे राजकीय गणीत बदलू येता, पूण ताचो थेट परिणाम जायत्या फुडाऱ्यांच्या फुडाराचेर जावपाची शक्यताय आसा. मजगतीं मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा आनी पक्ष खंयचोय निर्णय घेतलो तो मान्य करतले आनी लोकांची सेवा करप हें तांचें प्राधान्य आसतलें स्पश्ट केलां. खरेच काँग्रेसीक आपा वांगडा युती जाय असो प्रश्न अरविंद केजरीवाल हांणी उपरासला. आपान युती करपा खातीर समिती लेगीत स्थापन केल्या. ही समिती सगळ्या पक्षां वांगडा युती विशीं चर्चा करतले अशें केजरीवालान सांगलें. तशेंच काँग्रेसीन आपाचेर खर टिका केल्या. ज्या पक्षा वांगडा आपाची युती जातली त्याच पक्षाक लोकांनी मतदान करचें अशें आवाहन केजरीवालान केलां. जाल्यार भाजप हो बिगर डेव्हिल आनी काँग्रेस स्मॉलर डेव्हिल अशें विधान आमदार वेन्सीन केलां. ह्या बिगर डेव्हिलाक हारोवपा खातीर स्मॉलर डेव्हिला वांगडा काम करपाची गरज आसा अशें वेन्सीचें म्हणणें. पावस सैमाची सोबीतकाय अणभवपाचो वेळ, पूण होच काळ चड करून निश्काळजीपणाक लागून घातकी थारता. सत्तरी तालुक्यांतल्या सावड्डे पंचायतींतल्या तोणेर कजरेदाट न्हंयेत कॉलेजीचो एक विद्यार्थी बुडून मरण आयिल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या. हे घडणुकेक लागून धोक्याच्या पर्यटन थळांचे सुरक्षेचो प्रश्न परतून मुखार आयला. आठ ऑगस्टाच्यान पावस कमी पडपाची शक्यताय आसा. आतां मेरेन सुमार 50 इंच पावसाची नोंद जाल्ल्याचें कळटा. अंदू वर्सा सरासरी 32 ते 34% पावस कमी आशिल्ल्यान उदकाची पातळी कमी आसा. फुडल्या 48 वरांत ढगाळ वातावरण आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. मडगांवच्या एका पेट्रोल पंपाचेर लायिल्ल्या पोस्टराक लागून नवो वाद सुरू जाला. रायफलाच्या फोटो वांगडा मोदी ने मरवा दिया अशा विधाना सयत आशिल्ल्या ह्या पोस्टराक लागून वाठारांत बोवाळ जाला. मजगतीं गोमंतक टीव्हीच्या ब्रेकिंगाची दखल घेवन पुलिसांनी रोखडेच घडणूक थळार वचून पोस्टरां काडलीं. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. ह्या प्रकरणात संबंदीत अधिकारी कितें कारवाय करतल्याचेर नागरिकांचें लक्ष लागून आसा. शुक्रारा देशभरात राष्ट्रीय हँडलूम दीस उमेदीन मनयलो. हँडलूम विणकारांच्या कश्टाक मान आनी थळाव्या कारागिरांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी 1905 वर्सा सुरू जाल्ली स्वदेशी चळवळीचो उगडास करपा खातीर दर वर्सा 7 ऑगस्टाक हो दीस मनयतात. भारतीय हँडलूम उद्देगाची जतनाय घेवपाचो आनी वाडोवपाचो संकल्प ह्या निमतान वोकल फॉर लोकल हो संदेश दिवन हो दीस गोंयांत खासा तरेन मनयलो. जुवारीनगर सांकवाळे आयडीसी आनी कुट्टाळे वाठारांत अन्न सुरक्षेच्या तपासणे वेळार नितळसाणीचे नेम मोडिल्ल्याची मुखार आयिल्ल्यान संबंदीत प्रशासनान एक कॅटरर आनी 2 रेस्टॉरंटांचेर कारवाय करून 3 आस्थापनां बंद केली. तशेंच प्रशासनान तांकां सुमार 19,000 रुपयांचो दंड घाल्ल्याचें मुखार आयला. पुनर्वसन सरकारी शाळेवयल्यान आमदारांचेर केल्ले आरोप दिकाबूल करपी आसात अशें दिवचल भाजपा मंडळान म्हणलां. जाल्यार हे शाळेच्या विशयावयल्यान कोणीच राजकारण करचें ना अशें पालकांचें म्हणणें आसा. काणकोण राष्ट्रीय
महामार्ग 17च्या धोक्याच्या वळणार ऑयल पडिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जालो. मडगांव सावन मैसूर वचपी सीबर्ड वॉल्वो बसीचो अपघात जावन 4 प्रवासी जखमी जाले. अपघाता उपरांत आपतकालीन दार उगडूंक नाशिल्ल्याचो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. हे घडणुकेक लागून महामार्गाचेर सुमार 4 वरां येरादारी अडचणीत पडली. सेगीत जावपी अपघातांक लागून ह्या वाठारांत गती मर्यादा आनी रस्त्याचे सुरक्षेचे उपाय खरपणान चालीक लावपाची मागणी लोकांनी केल्या. चौथीक म्हयनो उरला. राज्यांतल्या वेगवेगळ्या गणेश मूर्ती चित्रशाळा आनी गणपतीच्यो मूर्ती आकार घेवपाक लागल्या. कांय चित्रशाळा आनी गणेश मूर्ती रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. भाटले पणजे वाठारांत मूर्तीकार सुरेश कुंभार हाणें सुबक आनी आकर्षक मूर्त्यो विकपाक हाडल्या. कांय मातयेच्यो गणपतीच्यो मूर्त्यो ते स्वता तयार करतात, जाल्यार कांय मूर्त्यो तांणी भायल्यान हाडल्यात अशें तांणी सांगलें. भायल्यान जे गणपती हाडटात तांची योग्य तपासणी जावपाक जाय आनी मातयेचेच गणपती हाडपाक परवानगी दिवपाक जाय अशें तांचें म्हणणें. सरकारान हे बाबतींत खर भुमिका घेवपाची गरज आसा अशें कुंभार सांगतात. कोंकणी भाशा मंडळाच्या शणै गोंयबाब कथामाळेच्या 25व्या वर्साच्या निमतान 8 ऑगस्टाक गोंयच्या वेगवेगळ्या तालुक्यांतल्या 20 केंद्रांनी ही कथामाळ जातली. ह्या रुप्या महोत्सव वर्सा खातीर आयोजीत केल्ल्या ह्या कथामाळे संबंधी माहिती दिवपाक शुक्राराक पत्रकार परिशद जाली. दिवसाच्या बाजारातली फाटल्या वर्सभर चर्चेत आशिल्ली धोकादायक स्टॅरकेस निमाणे मोडपाक सुरवात केल्या. स्टॅरकेसीच्या पोंदचो रस्तो येरादारी खातीर बंद केला. मात स्टॅरकेसी पोंदा आशिल्ल्या गाळ्यांच्या स्थलांतरांच्या प्रश्नावेल्यान ती मोडपाचो मुद्दो लांबणेर पडिल्लो. ह्या स्टॅरकेसी पोंदा आशिल्ले 4 स्टॉल बाजारात स्थलांतर केल्या, जाल्यार 5 गाडे तशेंच दवरून स्टॅरकेस मोडटात. ह्या म्हयन्या मेरेन हे काम पुराय जातलें असो अदमास आसा. केपेच्या पॉप झोन शाळेमुखार WRD खात्याचें काम अर्दुकतें आशिल्ल्यान विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचो प्रश्न मुखार आयला. पावसाक लागून शाळेमुखार आशिल्लो रस्तो आनी वाठार चिखलान आनी खड्ड्यांनी भरिल्ल्यान विद्यार्थ्यांक, पालकांक आनी कर्मचाऱ्यांक व्हड त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच हेर प्रश्नांनी रेमोडो घाला. पालक आनी शाळा वेवस्थापनान WRD खात्या कडेन बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी केल्या. दैनिक गोमंतकान सावड्डे वाठाराचे खाशेलेपण आनी ग्रामीण विकासाची उदरगत दाखोवपी सावड्डे ग्राम ही पुस्तकाचें प्रकाशन केलें. आदलो खासदार विनय तेंडुलकरांच्या हस्तुकी ह्या सावड्डे ग्राम पुस्तकाचें प्रकाशन जालें. ह्या वेळार दैनिक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हजर आशिल्ले. सावड्डे ग्राम ह्या पुस्तकांत थळाव्या वाठाराची आदर्श उदरगत आनी म्हायती उपलब्ध आसा. अशे तरेन गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवांचे खाशेलेपण आनी सर्वांगीण उदरगतीची म्हायती मुखार हाडपा खातीर दैनिक गोमंतकान ग्राम समृद्धी ही खासा पुस्तक उजवाडाक हाडपाचें येवजिलां. फेब्रुवारी ते जुलै 2024 या काळात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विदेशी भोंवडेचेर 74.59 कोटी रुपया खर्च जाल्ल्याची माहिती केंद्रान राज्यसभेक दिली. तशेंच फाटल्या वर्सांनी प्रधानमंत्रींच्या परदेशांतल्या भोंवडेचेर 2025 वर्सा सगळ्यात चड वर्सुकी खर्च जाला अशें परराष्ट्र मंत्रालयान कळीत केलां. अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी अमेरिका आनी इराणामधलो संघर्ष बरोच बेगीन सोंपतलो असो विश्वास उक्तायला. तशेंच इस्लामीक रिपब्लीक आनी चड काळ टिकूंक शकना अशेंय विधान तांणी केल्ल्याचें कळटा. आसामात आयिल्ल्या हुंवार परिस्थितीक लागून मरण आयिल्ल्यांचो एकूण आंकडो 97 मेरेन वाडला. ताज्या अहवाला प्रमाण 15 जिल्ल्यांनी 1.68 लाखां वयर लोकांक ह्या हुंवाराचो परिणाम जाला. हजारांनी लोक रिलीफ कॅम्पात रावन रिलीफ डिस्ट्रिब्युशन सेंटरांतल्यान मसत मेळोवपाक लागल्यात अशेंय कळटा. मोदी सरकार आणि कोचिंग क्लासींचेर राज ठाकरेन खर टिका केली. कोचिंग क्लासीस हे शिक्षणा परस चड एक धंदो जावन रावला असो दावो राज ठाकरेन केला.
आतामेरेन जी पेपर फुटीची प्रकरणां जाल्यार तातूंत कोचिंग क्लासींचो संबंध आशिल्ल्याचो आरोप ह्या वेळार राज ठाकरेन केलो. आपोआप जाल्ल्या मॉडरेशनाक लागून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो सोशल मिडियावेलो व्हिडिओ काडून उडयिल्ल्या उपरांत मेटाच्या जागतीक तांत्रीक पंगडान केंद्रा कडेन बसका घेतली. कंपनीन आपल्या आल्गोरिदमांतले कांय दोश मान्य केले आनी सुदारणां खातीर येवजण मानून घेतली अशें कळटा. मोदी सरकारान खंय आतां नवो कायदो हाडला. आतां सावन मेटा कंपनीक जर खंयचो एक आक्षेपार्ह सोशल मिडिया पोस्ट सरकारान डिलीट करपाक सांगल्यार मेटान 3 वरां भितर काडचो पडटलो. जेएनसीच्या जंतर मंतर आंदोलना उपरांत सावन घडये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भियेल्यात काय असो प्रश्न आतां उप्रासता. मात मोदी सरकारान ते जितलो आवाज दामपाचो यत्न करतले तितलो तो वयर सरतलो हें विसरून फावना शापाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालान सांगलां. संसदेन सूक्ष्म ल्हान आणि मध्यम उद्योग उदरगत दुरुस्ती विधेयक 2026 संमत केला. या विधेयकाक लोकसभेत शुक्राराक मान्यताय दिल्या. राज्यसभेन सोमाराक हे विधेयक संमत केल्ले खंय मंत्री जितन राम मांझी आणि सूक्ष्म ल्हान आणि मध्यम उद्योग उदरगत कायदो 2026 सत आणीक दुरुस्ती करपा खातीर विधेयक मांडले. पेमेंटाक कळावसप आणि वादाचे निवारण सोपे करप हो या विधेयकाचो हेतू आसा. भारतीय रेल्वे दर वर्सा सुमार 58 कोटी जेवणाची सेवा दिता आणि सरासरी फक्त 0.0008% अन्न गुणवत्ते संबंधित कागाळी मेळटात. लोकसभेत एका प्रश्नाक जाप दितना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ही माहिती उक्ताडार हाडल्या. फाटल्या 3 वर्सांत हे संबंधी IRCTCन योग्य दंडात्मक कारवाय केल्ल्याचेय तांणी फुडें सांगलें. महाराष्ट्रात ISIS, अल कायदा, हिजबुल मुजाहिद्दीन हांचे कडेन संबंधित आशिल्ल्या 114 कट्टर प्रकाशनांचेर बंदी घाल्या. नव्या BNSS कायद चौकटी खाला खंयच्याय भारतीय राज्य सरकारान जारी केल्ल्या एकेच ऑर्डर प्रकाशनाचेर ही एक व्यापक बंदी आसा. भारताची अग्नी 4 क्षेपणास्त्राची व्याप्ती 3500 ते 4000 किलोमीटर इतली आशिल्ल्यान भारताचे शिमेलागी जावन सोडल्यार पुराय पाकिस्तान आनी चीनाचो व्हड वाठार आसपावत अशें मुखार आयला. हे मध्यम अंतराचे अणुकेंद्रीय बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्र जावन आशिल्ल्याचें कळटा. पाकिस्तान आनी चीनाचो बीजिंग शेंगाई हो सगळो वाठार भारताच्या अग्नी 4 विमानाच्या रेंजीत आसपावता.